सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दी. हें मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां दिवन भेटयलां. सायबीण मायच्या मानाक सांत्रिता नॉलास्को आनी लुइजा पेरेरा आयच्या दिसाक आपल्याची वेडिंग एनिवर्सरी मनयता. तांचे पासत देवाक दिनवास सुया. तशेंच मानुएल आनी एस्पेरिना आपल्याचो लग्नाच्या दिसाचो उगडास करता, वेडिंग एनिवर्सरी मनयता. तांचे पासत आमी मागुया. आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता वेलिंग्टन गोम्स आनी लवी ब्रागांजा. देवाक तांचे पासत दिनवास सुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमचे पासून मरून पुनव जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत देवाक फादर रुजारियो आनी फादर डेनरीश हांच्या देण्या पासत दिन वाचता. फादर रुजारियो आमचे मोदें 1 वर्स आनी फादर डेनरीश 5 म्हयने आसले. आपल्या यादनिकी मुनारपणा वरवीं जायतो वावर बरेपण सेवा आमचे फिरगोजेन ताणें फावो केल्या. आपल्या काळजा सारके आमकां गोंडी दिलोल्या खातीर पयले सुवातेर देवाक आमी आर्गां दिता. आमचे यादनीक जेजूच्या यादनीकपणाक यादनीक जावन आमकां बरे गोंडी जावंक वावुरले. दुसरी वाटिकांनी विश्व सोबा एका यादनिकाचे मिसांव 3 भागांनी वांटा. देवाच्या उतराची परगोटणी, बाबर्त्याचे आत्मीकतायेची जतन घेवप आनी मिसाची भेट समोर रंबप. ह्या तिनूय कार्यांक विस्वाशी रावन तांणी आपल्या गोंडीक आपोवण्यांतल्यान जियोवंक वावुरतना ताच्या फुडल्या यादनिकी मुन्यारपणाचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद आमी ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जेजू म्हणटा, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. जेजूची शांती घेवन आमी शांतेची मनशां जावन आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार पावटी आमी संवसाराची आनी आमची शांती बिगडल्या, वायट आमी केलां. दुस्मानकाये झगडीं झुजां वायट करून आमी जेल्यांत म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोदुरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजो पवित्र आत्मा येवन सगळ्या वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सरकार वेचे आदीं जेजून आमकां बासायले. तर बापा, जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाड, ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गी शांती आनी धिरान आमची काळजां बोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जिदेवांक थावन कांय मनीस आंतियोकेक घेवन भावा भयणींक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोरूंक शेकोनात. हे विशीं पावलू आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशा कडेन मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजालेमाक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. जेरुजालेमाक धर्मदूत आनी जाणटे तांचें आयकूंक एकठांय जाले. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंतियोकेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बाराबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडले. त्या भावा मदें मोटवाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतियोकेंत, सिरियांत आनी सिलिसियांत विदेशी मदली आमी भाव भयणी जाल्यांत तांकां नोमान करतात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उंचाबोड केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक
तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सोबा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरोंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आनी आमी सगल्यांनी थारायलां. म्हणटच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तुमी तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलोच वजन ना तुमचेर आमी घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवन बोश्टयलालें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगत आनी गोमटी पिडोवन मारलेल्या मनशातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतलात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. जबाब आमी गायन म्हणून गायतल्या हे पोरी. अनेक पावटी गाऊया. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी, मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याया प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें कोत्ताय वर्जांची मनसुबी. प्रिथवेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितूम तुमचे पांयां पडूं. जबाब प्रकरणाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आत्म्याच्या बोलान एका देवदूतान म्हाका जिवाक एका उंच दोंगराचे तंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतान देवा सरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरून देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणकापुरी आनी एका सुर्यकांत गोमेंडावरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो
आनी पाऱ्याक 12 दारवोटे. दर एक दारवोटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुताधुवांची 12 कुलांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेतीक 3 दारवोटे, उत्तरेक 3, दोखिनीक 3 आनी ओस्तंतेक 3 दारवोटे आसले. शाराचो पारो 12 बुनयादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुनयादीचेर मेंढऱ्याची 12 दोन दुतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. शारांत हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हणल्यार सूरपोदेदार सुरेस्पो देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याचे वो चंद्राचे उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें परजोडटालें आनी मेंढरो जावन आसलो ताची दिवली. देवाचें उतोरें. देवाचे म्हणून सगळीं बी रावन आमी गायन गावया. B10 5:27 7वो श्लोक. B10 पेज 27. Soy sorbes moral, 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 soy sorbes moral. Devace utorai kodati. Soy sorbes moral, 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 soy sorbes moral. Sorbes por तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आनी आमी ताचे तांय एकटोतल्यो आनी ताचे सोबें तिखण करतल्यो. आनी म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळची ना. आनी जें उतर तुमी आयकलां तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हज्या नांवान बाप तुमकां दितलो तेन्ना तो शेरोती तुमकां सगलें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सगलें सांगलोलें तें सगट तुमच्या मोतीं धाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली हांव तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबळ वो भिसूड जावं नये. हांव येतां आनी हांव तुमचेशी येताना अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलोलो जाल्यार हांव बापा सोबें वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसले, कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें सगलें आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या पेपराची हेडलायन्स पेट्रोल देंवल्या, डिझेल देंवला
आनी LPG गॅसूय देंवला. ही पेपराची हेडलायन. सगळ्याकूच उचांबोळाय जाल्ली आसली. सगळे चोडटा म्हूण आमच्या भारतांत. हाचें कारण मागीर झूज चलता युक्रेन आनी रशिया. युक्रेन वाठारांतलो प्रेजिडेंट झेलेन्स्की नेटो ह्या पंगडान भितर सरूंक सोदीत. तें रुसियेक नाका आसलें. नेटो म्हळ्यार कितें? नो NA, नो एक्शन टॉक ओनली. नेटो म्हळ्यार नॉर्थ एटलांटीक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन. जायते देश एकठांय जाल्यात आपल्याक आनी दुसऱ्या आपल्या देशांक सुरक्षीत सांबाळूंक. खूब वर्सां जालीं. झूज वर्ल्ड वॉर दुसरें जालें म्हणटच थोड्या काळा भितर नेटो म्हणून सुरू जाली. सांबाळूंक आपल्या देशांक आनी आपल्या देशाचेर दुसरो आक्रमण करता ते सगळे एकठांय जातात. आतां फिनलँड आनी स्विडन म्हणटात ते ताचे बागेली जावंक सोदतात. देखून रशियान फिनलँडाक गॅसूच धाडपाची बंद केल्या. भाव म्हणिनो आमी एका संवसारांत जियेता जंय शांती ना. वी आर लिव्हिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड वायलन्स. आज जेजू शुभ वर्तमानांत शांतीची खबर सांगता. ताजो रुजा सुरवातेक म्हणटालो जेजू शांती दिता आमकां, शांती भासायता. आनी काय बरें कुमन्या आदी आमी मागणें म्हणटा शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. वी लीव इन अ वर्ल्ड ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड वायलन्स. खंय घरांत सुरू जाता. घरांत गेल्यार आमी सगळ्याक प्रॉब्लेम. केसांवां झगडीं काय बरें दोबाज्यान काजारां करता. तेंच्यांनी बरो पावस पडून थोडीं काजारां फ्लॉप जालीं. The amount of money and expenditures for weddings, it looks like there will be no problem between the married couples. Sarki, they will live happily hereafter. अशें दिसता. इतलो दोबाजो, इतलो गोण मायन्यूट डिटेल भितर वाज दिवंक कितें करतलें हांव. टेक अवे थोड्यांक पयलें वचोनूच टेक अवे बचक मारीन दिसता. थोड्यांनी घरांत जायते टेक अवेज दवरलेले आहात. कितले लाख गोडये भितर नाच. पूण मागीर ते पळोवया सुशेग तरी आहा. जायते फावटी लाख मोडून हनीमुनांसून आयली मागीर जालो ब्लॅक मून, सावर मून जाली काबार. हॉस्टिलिटीज एंड वायलन्स इन द फॅमिली, in the neighborhood, in the village, in Goa, आख्खे संवसाराक उचांबळ आहे. कारण भाऊ भयणीनो दुडू मानी पयशे आमची शांती चोदता. आमकां दिसता पयशे जायते पयशे आसल्यार शांती आसतली म्हणून. एक फांकी बरोयणार अशें म्हणटा, वाचता तुमकां. तुम्ही आयकलां तें. यू कॅन परचेस मेनी थिंग्स बट यू कॅनॉट परचेस पीस. जायत्यो वस्तू विकते घेवं येतात, शांती घेवंक जायना. यू कॅन परचेस सॉफ्ट बेड्स, काय बरें बोर्ड मारल्यात, पिलोज, मागीर मॅट्रसीस, बेस्ट मॅट्रसीस. न्हिदतांच तुका न्हीद पडटली. एडवर्टायज जाता ती घे. आतां पयशे दिनाका, मागीर जायते तेंपान पयशे फारीक कर. पूण तूं व्हर बरे भाशेन न्हीद. यू कॅन बाय सॉफ्ट बेड्स बट यू कॅनॉट बाय स्लीप. यू कॅन बाय गूड फूड्स. सुपर मार्केट्स भरल्यान बट यू कॅनॉट बाय गूड एपेटायट. कोवीड जालो, रुचूच येना लोकांक. जायते कितें आहा रूच ना. यू कॅन बाय अ गूड हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन but you cannot buy good health. You can buy good books but you cannot buy wisdom. You can buy best
electronic gadgets. They will not give you peace. Baumbudindo, खरें आमी पयशा फाटल्यान धांवता. एम इज फॉर मनी, पयशे. आनी पयशे आसल्यार आमकां दिसता पयशे, घर, पोजेशन्स, शांती आसतली ना. तुमी पयल्यान काय बरे बंगलोज आहात, भूत बंगलो ते कांय ना थिंगा. भिरांत दिसता. एक एकलो इंडिविज्युअल जिवीत जियेता. नो पीस. दुसरें उतर बाबा, our society is affected by affluenza. Influenza न्हू, influenza म्हणल्यार तो जोर. Our society is affected by affluenza. Affluenza म्हणजे जाय ते कितें घेवया, जाय ती वस्तू घेवया. जायतो लोक जायते फावटी आयताराचो मिसाक वचपाची भिरांत ना. मॉल दे गोवा या. जायतो शाश्टीसून लोक येता, मॉल दे गोवा. काकुलो मॉल, तुम्ही वस्तू घेवया. We are affected by affluenza, not influenza. कोविड जालो, कितलो लोक आमचो मेलो, पूण भिरांत वचूंक ना. आमकां जाय वस्तू जायूच जाय. We live in a world where we want to buy. And this affluenza affects every age and gender. Women with affluenza like to shop. Men with affluenza like to collect. How do you know that? We have affluenza. आमकां हें दुयेंस जालां म्हूण कशें कळटा? आज घरा वचून तुमची काबड्स पळयात, तुमची क्लोजेट्स पळयात. कितल्यो वस्तू आहात. कितले विस्तीद, कितली शर्ट्स, कितली पॅन्ट्स, कितले वस्तू आहात. वस्तूरांक कितल्यो तुमच्यो वस्तू आहात. पळोवंकूच ना कितलो तेंप जालो, वर्सां जालीं. आनी तरी आसतना we go on buying because we are affected by what is called affluenza. Money, affluenza, and G is for greed. Greed, आस्त. आणि ही आस्त म्हणून आमची शांती बिगडायता, काबार करता. आस्त आहा तितलेंय पावना, आनीक जाय. So we must get rid of these three dangerous words: money, affluenza, and greed, if we want the peace of Christ. Jesus says, I want to give you my peace. जेजूची शांती कसली? फकत बेश्टी tranquility. Tranquility is not peace. Peace is an inside job. भितरलो भाव, मनशाचे वातावरण भितरल्यान आमकां शांती कोडटा. भायल्यान खूब बोबाळ आसलो जेजूच्या जिवितांत. ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड. पिलाता फुड्यान कितली गाराणी, आनी पिलात अजाप जाता. अरे इतलो लोक तुजेर गाराणी घालता, सगळे बोबाळ मारतात, आनी तूं शांत आहा. तूं कांय सांगिना. Don't you want to defend yourself? Jesus says, peace. पिलात म्हणटा तुका खबर ना म्हाका तुजेर अधिकार आहा म्हूण. जेजूक सांगता तुका अधिकार टेम्पररी, म्हज्या बापान दिला तो तुका अधिकार. म्हज्या बापान दिला. शांत. Pilate is amazed at the answers and the presence of Jesus. He was a peacemaker. आज आमी घरा वयता आसतना बावंबडीनो जेजूची शांती आमी अनुभवूंक जाय. आमकां जाय जेजूची शांती. Go to the scriptures. Sermon on the Mount. शांती सुभागी. चडणीचें राजधानचें. Blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of God. आमी देवाच्या राज्यान भितर सरतले शांती. बावंबडीनो हें व्हडलें देणें बापाचें आमकां सगल्यांक जाय. फक्त आयताराची मिसाक आयली, थोडीशी देवस्थान केली ना. पीस इज एन इनसायड जॉब. आनी तें देवाचें देणें आमकां दिलां देवान. आमी भुरगींच आसतना एके भाशेन आमकां तें देणें मेळ्ळां. पूण आमी जितली वाडटा वी गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड वी लूज
the gift of peace. By running after money, running after affluenza, running after greed for worldly possessions and things. आज किरीत भाशेन मागुया. आज आमी आमच्या दोगां यादनिकांक फादर रुजारियो आनी फादर देनरीश हांकां आदीस करता आनी आमकां हांगा आमचे मदीं आसले देखून तांकां तांचे देण्या खातीर आनी तांच्या यादनिकी जिविता खातीर दिन वाचता. दोगूय म्हजेशी आसले. फादर रुजारी डिकन कसो म्हजेशी आसलो आनी फादर देनरीशी म्हजेशी डिकन कसो आसलो. आनी म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली रुजारी आनी देनरीशी पोत्तून हांव हिंगा तालगांव आसतना म्हजेशी पोत्तून पावून. ते भाशेन सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां एका यादनिकाचो वावर 3 बाजूंनी वांटलेलो आसा. देवाच्या उतराचे पोरगुटणार आमी, प्रोक्लेमर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. बागेवन पावलो म्हणटा, वो टू मी इफ आय डोंट प्रीच. देवाचें उतर पोरगुटिना जाल्यार म्हजें खोटा. आनी हो वावर दर एका यादनिकाचो वावर देवाच्या उतराची मोडणी करून देवाचें उतर पोरगुटूंक लोकांक आपल्याच्या भावार्थ्यांक सरळ स्वर्गार वचपाचो रस्तो देवाच्या उतराचो उजवाड तांकां दिवं. आनी हाका लागून भाव भयणीनो हो देवाच्या उतराची वांटणी मोडणी देवान आमच्या हातांत घाल्या, यादनिकाच्या हातांत. पयलो वावर आमचो. देखून मागीर दोतोन मागीर पवित्र पुस्तकाची शिकवण हें सगळें एका यादनिकाचें कार्य. दुसरे सुवातेर एक यादनीक संस्कारांची वांटणी करपी इज अ मिनिस्टर ऑफ सॅक्रमेंट्स. संस्कार जावं भोव करून युकरिस्ट मिसाची भेट हो आमचो वावर केरीत वा. संस्कार आपले पोरजेक दिवंक तांकां समजणी दिवंक ह्या संस्कारांची आनी तांकां हे सोबीचे जिवाळ सांदे करूंक तांचें जिवीत आत्मीक जिवीत घोट करूंक संस्कारांनी हें काम एका मुनियाराचें. देखून सकाळ फुडें मिसाची भेटेंत वांटो घेवंक हे मीस आपल्या पोरजे पासत भेटोवंक हें ताचें कार्य. जेजूक आपले पोरजेक वांटून स्वर्गाचो उंडो. आनी तिसरे सुवातेर एक यादनीक म्हळ्यार जेजू भाशेन बरो गोळी आपले पोरजेची निगा घेवपी, सांबाळ करपी, सेवा चाकरी करपी, तांचो सांबाळ करपी. गोवडी तो जेजूचे काळज सारको गोवडी. गोवळी तो आपले पोरजेची जोडटून घेतलो. गोवळी तो आपले पोरजेक 5वें चोरवाशी आनी शितोळ तोंड उदकाशी व्हरतलो. हें ताचें काम. आज जेन्ना हे आमचे दोगूय यादनीक वो आमचे बरोबर आशिल्ले फाल्यांच्यान ते आमकां दिसचे नात. मागुया तांचे पासत. आमचो भाव रुजार रोमाक वता इतालियाक आपलें फुडलें शिकोप करून आनी हें फुडलें शिकोप करून मागीर यादनीक जातेल्यांक आनी दुसऱ्या गृहस्थ्यांकूय बरी वाट बरो मार्ग दाखोव. फादर देनरीश आमचो कोंगोटे वेता पातपूर कसो. तांकां दोगांयकूय आमी बापा दिन घालुया. तांची भरपूर देवाचो आशिर्वाद आनी तांच्या वावरांत जावं ते शिकपांत जावं ते गोवळीक वावरांत देवाचो इस तांकां पावो जावं. आनी आमी जी आजून आमचे जिवितांत बाट चलता एका यादनिका सोबे जिवन जेजूचो उपकार, एका यादनिका सोबे बरे गोवळ्याचो उपकार, एका यादनिका सोबे आपलो भाव, आपलो पूत, आपलो इश्ट, आपलो सोयरो आपलोच गोदचो कसो मानून घेवपाची भावार्थाची नदर आमकां फाव कर म्हूण ते मिसान मागूय. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी विचार असणारा आनी क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीर संभवलो
आंकवा मरितायन जल्मलो पोंसला खाल ताणें खोस सोंसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो ताका आमी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोबुदिदा देव बापाच्या उज्यान बसला तुवें तां जिवे आनी मेल्यांची मसबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे जोडपण सस्नाचे जिवीत आमेन. सुम्याची शांती आमकां मागून आमची मागणी देवाच्या हातान घालुया. तूं कडप आनी हे कोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या तत्वाचेर आपलें जिवीत बांदून हाडूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. मुखेलीपण चलोवपाचें जाल्यार जोयतनायेन चलोवचें. आमच्या याज्ञीक भावांनी आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयल्या. तांणी जोयतनायेन विश्वासीपणान मोगान आनी कुशालकायेन आपलें मुन्यारपण जियोंक तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. देव तर आमचेर आशिर्वाद घालिना जाल्यार आमचो वावर निर्फोल. फादर रुझेरियो आपलें फुडलें शिकप करूंक रोमांक वेता जाल्यार फादर डेंड्रीश कालंगूट फिरगोजेन आपलें मुन्यारपण चलयतलो. तांच्या हे वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचो वावर सुफोल केल्यार पुरो म्हूण मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एकूच कूड. आमी फिरगोसकारांनी यात्निकाच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या एकवटान पवित्र सोबेचो वावर मेवनोतीन एकमोतीन आनी पोट तिक्कन फुडें वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. पवित्र सोबेचो वावर बरे भाशेन फुडें व्हरूंक आमकां याज्ञिकाची मोठव्याची आनी माद्रीची गरज. असली आपोवणी आमच्या कुटुंबान आमी उत्पन्न करूंक आनी तरणाट्यांनी जेजूचो उलो आपल्या कानार घेवंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बाबा आमच्या सभार गुरसो तुजे मुखार दवरल्यात. आमची जोणेक एकल्याची मागणी आसा तिवूय तुज्या हातान आमी घालता आनी ह्या संवसारान आमी शांतीची मनशां जावन आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. उंडो आनी सोरो ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमच्या पासत समोरची आसा. हें पात्र म्हजें
रक्तान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें तुमचे पासत वारोवचें आसा. हें पवित्र उतरां म्हणून दर मिसान दर एक यादनीक आपल्या जिविताचें संपूर्ण जेजू बरोबर करता. पुर्जेच्या आत्मीकपणा खातीर आपल्यान जिवीत उदारपणी मोडून दिता. ही कुणा वरवीं आमच्या गोवल्याचें जिवीत अदीक पवित्र जावंक आनी फादर रुजारियो आनी फादर दॅनरीस हांचो वावर देवाक मानता तसलो जावंक हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटोवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. कितें घालताय त्या मुंड्यान C21 पान 30 आनी 7, C27 पेज 30, C21 पेज 37. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. काकलुसारा बापा, कुर्सार मरून संवसाराचे पाप काडला आनी मोहिमे पुनर्जिवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्याक बसला. पूण अजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें तुका भेटयता. हे वाखाणणेचें बलिदान तूं मोयपासान मानून घे आनी एक दीस सगळ्या तुज्या विसलोल्या बरोबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सरोंडाराची वाखाणणी करूंक सुर्गीच्या जेरुजाल्याक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्नीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संसाच्या नादार उलासा सगळो संवसार आनी सरींच्या सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorgani sonsa, vola tuja voi boma, usorgi tu caso
Sporaci nami, Evrata Kazor, Usorgi tu Kazor Zor. बाबा गरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक विचार आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोंची तीस परीन जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो घोट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास कास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा फिलीप मेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया खोर म्हूण आमी मागता आमचो भाव रुजार आनी आमचो भाव धेनरीश खरीच तांकां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर म्हूण मागता आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनरूत आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल भाग्योंत जुजे भाज आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजू आमकां शांती दिता संवसार दिता तशी न्हय जेजूच्या शांतीन आमकां सगळें फावो जाता हें आमी ओळखून घेवंक ही शांती मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकनांतनी वाटाय
जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याची सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतनाच बोटचलयता सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप कटले आमची कपटी देवाची संसाराची हो तो पुनः जिवन जाल्लो जेजू शांतीचो कोर आमच्या जिवितान भितर सता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवताना गायन गावया. D15 पान 5 आणि 5 D15 पेज 55. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोबी जोशे उदो तुझ्या दिव्याक पोलबिसलेचे jądraक सोलो पोलुबेचे तुझ्या दिव्याक पोलबिसलेचे jądrak सोलो तुझे बोगो मग्नाची बी ना बोर जेजू आनी बोलवी तुझे बोगो मग्नाची बी ना बोर जेजू आनी बोलवी विठाव जेजू पुन्हा खासाय तेला पोती तेला vine Catulolo rucacado Vigololo urisado Catulolo rucacado Vigololo urisado
जगावो इस्रायलाचे पडपाउदोन येवपाचेचो तुज्या कामो इस्रायलाचे पडपाउदोन तुजे भोगोन आपणा जिवी नामोर जेजू आनी मोरवी तुजे भोगोन आपणा जिवी नामोर जेजू आनी मोरवी. उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजून बासाल्ल्या पवित्र आत्म्यान दोन भुतांक स्वताच्या मार्गात चलयले आनी तुजे कुशे पोरमणे ताणें घेवचे आसले ते थाराव तांच्या मनांत उपजयले. होच पवित्र आत्मो आमच्याय काळार तुज्या बावाटांचेर देंवन येवं आम्हा समेस्तांक तो स्वताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोव करून पवित्र सभेच्या गोवळ्यांनी तुजे कुशे पोरमणे घेवंक जाय ते थाराव घेवंक तांकां उजवाड आनी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 59,000. दुर्गावाडी खुर्साची पोरबे सोमयार 7,600. खुर्साची सगळे मेळून 54,000 आमकां हाडून दिल्यात. हे आमी फाब्रिकाचे अकावंटार घाल्यात. बांबोळीनो आज होनावर उपर कसरकोट ह्या वाठारांतल्यान सेंट सेबॅस्टियन चर्चचे फिरगूजकारां आमचेशी आयल्यात. थोडीशीं तांची डोनेशन कुपन्स घेवन 100 रुपया पर डोनेशन कुपन येता त्या आयताराक ताचे द्रोव मागतलो आसलो सगळ्यां लागीं आमी एक तरी डोनेशन कुपन काडून तांकां आदार दिवं तांचे इगोजेक देव मंदिराच्या वावरा खातीर. आदी फुडेंच तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ती भायर आसात. आमी वयता आसतना हे कुपन तेंचे लागीं घेवया. फाल्यां 4:30 वरांचेर मागण्यांची जमात कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप. फाल्यां सांजे 6 वरांचेर कातिकिस्तांक एक्सको मिटींग. 25 सांजे 6 वाजता कॅटिकिस मिटींग. एक मिटिंगेंत नवी समिती न्यू कमिटी विचून काडटले हांव. सगळे कॅटिकिस्तांनी 25 तारखेर हाजीर जावंक मागता. फुडल्या आयताराक यूथ पिकनीक मार्च 31 तारखेर नोमशींत सांत अंतोनीचे कपेलांत थ्रेजन सुरू जाता. 13 दिसांची तयारी. जुनाचे 13वे सांत अंतोनीची दोबाजीक परब. 2 दिसाक तुवें सांजे 6 वरांचेर मीस सेर्मांव साल. जून म्हयन्यांतान आमी दोतून सुरू करतले आनीक ऑल्टर सर्वस हे सगळे आमी सुरू करतले. उपकार करून भुरग्यांक ऑल्टर सर्विंगाक धाडची.
तशेंच पयले कुमन्याक तशेंच क्रिस्माक तयारी आसतली दोतून नव्या घरान जातली 14 क्लासरूम्स आसात तुमी सगळ्यांनी आपापल्या भुरग्यांक दोतून धाडूंक मागता आज आमच्या काजो दे पोव हांगा ओल्ड पंचायत हॉल काजो दे पोव हांगा फ्री मेडिकल कॅम्प आसा फ्री मेडिकल कॅम्प सकाळीं 8 ते दनपारां 12 पर्यंत तुमकां कोणाक खुशी आसा तुमच्यांनी तातूंत वांटो घेवं येता फ्री मेडिसिन्सूय ते वांटले क्लब सामिंगेल दे तालिगांव कोडीत करता नवी कमिटी काडूंक 5 जुनाची सकाळीं 10:30 वाजता क्लब हावजान तांची मिटींग क्लब सामिंगेल दे तालिगांव तुमकां सगल्यांक म्हणजे सगळे वांगड्यांक उलो मारता हे जमातीक येवंक आनी न्यू मॅनेजींग कमिटी विचून काड पूण तो उलो मारता वांगड्या लागीं क्लब सामिंगेल दे तालिगांव जमातीक हाजीर जावंक आनी नवी वावुरपी कमिटी विचून काडूं तशेंच गोमदाद दे तालिगांव उलो मारता आपल्या वांगड्यांक 3 वर्सांक नवी कमिटी विचून काडूं न्यू मॅनेजींग कमिटी फॉर 2022 to 2025 ही मिटींग जातली येता ते आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता काज दे पोव तालिगांव जे कोण वांगडी आसात हे कोमदादीचे तांणी हे मिटिंगेक हाजीर जावचे आमचे फादर्स दोगूय आयज येतात आमचो भाव फादर ओलिवेरा आनी फादर डॅनरीस डिकोस्ता आमच्या नांवान कोवीद सभेच्या नांवान आमचो भाव सियुरीक नोरोन्या PPCचो वांगडी आतां जन्मासनेची 2 उतरां उलयतलो भाव भयणीनो ह्या गौडीक वर्साचे सुरवातेक आमचे इगर्जेन प्रिस्ट इन रेजिडन्स कसो फादर रुजारी ओलिवेराची नेमणूक जाल्ली प्रिस्ट इन रेजिडन्स म्हणजे जो हांगा रावतलो पूण सगळीं आमी जाणाव आमच्या इगर्जेच्या घरांत फादर रुजारियो फकत रावंक ना म्हूण आमच्या इगर्जेच्या धर्मीक आनी गौणीक वावरांत फादर रुजारियोन आपलो पुराय हातभार लायलो देवाचें उदर मोडपाची ताची खाशेली पद्दत आसली ताचो प्रभाव आमकां वर्सभर लागलो ह्या खातीर आयज आमी ताचो उपकार आठयता रोमांक फुडलें शिकप घेवपाक ताका विचून काडला म्हूण आमी संतोशी हें शिकप घेवन जेजूच्या मळान ताच्या वावराक अदीक नेट येतलो म्हूण आमकां खात्री आसा फादर रुजारीच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवास दिता ताच्या मुण्यारपणाच्या फुडल्या वाटेक ताका आमी येस आवंडयता फादर डॅनरीस डिकोस्टा डिकनूस आसतना आमकां फावो जाल्लो आनी ताचे याज्ञीकपणाच्या पयल्याच वर्सान सुमार अर्दें वर्स तो आमकां मेळ्ळो हे बाबतीन आमी 2 फावटी भागी ह्या काळान सगळ्यांक दिश्टी पडली फादर डॅनरीसाची उर्बा उमेद आयतेपण आनी चडशें ताचें हांसतें मुखामळ तो आमचे मदें वावुरतना आमी ताका याज्ञीकपणाचे सुरवातेचो अनुभव दिवंक शकलो म्हूण आमी खोशी आमचे फिरगोजेन ताणें केल्ल्या वावरा खातीर आमी ताका आभारी आमीच पळयल्या त्याच आपल्या गुणांचेर आदारून ताचे फुडले जुटयेर कालंगूट फिरगोजेन तशेंच फुडल्या याज्ञिकी जिवितान ताणें सुभाम फळां उत्पन्न करची म्हूण आमी देवा लागीं मागता देव बरें करूं आतां आमच्यो मोगाच्यो कुणां कश्यो आमचे 2 याज्ञिकांक आमी भेटोवंक सोदता पयलीं आमची भयण मार्ता डिसोजा मागता फादर रुजारियोक मातशें मुखार येवपाक ही आमची ल्हानशी मोगाची भेट फादर रुजारियो
देव बरें करूं फादर. आतां आमचो भाव जेजुईन सिल्वेर फादर डेनरिशाक आमची मोगाची भेट दिलो. फादर डेनरिशा लागीं मागता फुडें सरपाक. देव बरें करूं सगळ्यांक. Thank you is the mighty, powerful prayer which says it all. मोगाळ बाबळनो बायक्यून आगोस्तीन आपल्या उतरांनी हाव डज लव लूक लायक आनी ताचोच जबाब दिवन तो अशें म्हणटा लव हॅज आयज टू लूक गुडनस इन अदर्स. लव हॅज इयर्स टू लिसन टू द सॉरोज ऑफ अदर्स. लव हॅज माउथ टू स्पीक to give hope to others. Love has hands to serve others. मोगाळ बाबळनो केरीत भाशेन देवाचो मोग हांवें तुमचे इगोर्जेंत अणभवलो. केरीत भाशेन ह्या तिगा यादनिका फादर सिप्रियान म्हजो बापूय कसो, फादर रुसारियो म्हजो व्हडलो भाव आनी म्हजो धाकलो भाव फादर जोफील तुमचे इगोर्जेंत जायत्या अणभवान हांव गिरेस्त जालो. They have given me good memories of happy priesthood. Happy memories मोगाळ बाबळनो एका मोगाच्या मोगान एकवटान आनी सांगातान आमी शियेले. केद भाशेन एक बरी टीम कशी तुमचे इगोर्जेंत. केद भाशेन म्हाका संदी मेळ्ळी एक नवो यादनीक कसो पयलेच फावटी तुमचे इगोर्जेंत सगळे साक्रामेंतांत हांवें पयलेच फावट good memories of celebrating sacraments in your church. काजाराचो साक्रामेंत, बावतिस्माचो साक्रामेंत, जावं मोर्नाचो, जावं कुमोयन्याव आनी क्रिस्म सगळे पयलेच फावट तुमचे इगोर्जेंत. मोगाळ भावमेळनो कित भाशेन तुमच्या आसण्या खातीरूय देवाक हांव दिनवासतां. कित भाशेन म्हज्या जिवितांत तुमच्या आसण्यान जायती खुशालकाय हाडली. हाका लागून तुमचे पासत हांव देवाक दिनवासतां आनी तुमचे पासत हांव सदांच देवा लागीं मागतलो. मोगाळ भाव भयणीनो ही संदी घेवन तुमकां केरी भाशेन हांव दिनवासतां. देवाक वाखाणटा. म्हाका यादनीक जाल्यार हांवें ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत 12 वर्सां जातलीं दिसना. आनी आमचो डेंड्रीश ताका 1 वर्स बोल्लां यादनीक जालें. हें देवाचें देणें यादनीकपणाचें देवान आमकां फावो केलें. आनी केरी भाशेन देवाक दिनवासतां आर्गां दिता की हें निमाणें वर्स म्हजें हांगासर तुमचे इगोजीन सेंट मायकल इगोजीन म्हाका वार करूंक फावो केलें. तशेंच डेंड्रीश आपल्या देवाक कसो आनी आतां निमाणे 5 म्हयने तो आमचे बरोबर आसलो. केरी भाशेन ह्या देण्या पासत आमी तुमकां वाखाणटा. तुमचे बरोबर रावन आमी जायते मोयपाशीपण मोग सोंसणीकाय आनी हेर दुसरी देणी ज्या यादनीकपणाक आमकां फावो जायी तें आमकां अणभवूंक मेवलें. आनी केरी भाशेन तुमच्या मागण्याचो मोग आमचे सवें आसलो दाखोळ केलो. हेर जायतीं देणगी तुवें आमकां फावो केली. देखून तुमच्या ह्या बरेपणा पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी तुमचेर आमी जायतो देवाचो आशिर्वाद मागता. देवान तुमकां जायत्या देण्यांनी भरूं आनी अदीक करून कोश्टां आनी आडकुळी वेळार सांत मायकला बरोबर देव तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. तुमकां दिनवासना केरी भाशेन म्हज्या वडिलांकूय हांव दिनवासतां. बिस्वा साहेबाचें मौन जालें की हांवें रोमा शारांत वेचें आनी थंयसर म्हजें फुडलें शिकोवप करचें. तशेंच फादर डेंड्रिशान कालांगूट इगोजीन वचून आपल्याचें मुण्यारपण चालू दवरचें. हेय देण्या पासत आमी देवाक दिनवासता आनी वडिलांकूय आमी दिनवासता. आनी माडे केरी भाशेन देवाक दिनवासता. फादर सिप्रियाना पासत डिकन कसो ताचे बरोबर हांव आसतलो आनी आयज यादनीक कसो ताचे बरोबर आसा. आनी तो तशेच भाशेन फादर जोफील तो म्हजो गांवचो भाव. तो गांवचो भाव म्हणोना
तो हांव म्हज्या गांवांत रावता पूण आपूण चांदोरचो म्हणटा. तो सिमनारीतूय मेळ्ळो आनी आतां आमी बरोबर आसलोले. आनी डेंड्रीश हे आमच्या यादनिका भावा पासत हांव देवाक दिनवासता. तांचे बरोबर रावन हें यादनीकपण कितलें मोगाचें आनी कितलें सो ब्युटिफूल अशें आमकां दिसून येयलें. यादनीकपण जेन्ना यादनीक बरे भाशेन रावता सगलें हेर दुसऱ्या आपल्या पोरजेची बरे भाशेन सेवा करूंक जाता. आनी आमी ह्या घरांत बरे भाशेन एकामेकाच्या सांगाताक रावली. ह्या तांच्या देण्या पासत आनी तांच्या उस्क्याक आनी हेर सगल्या वस्तू पासत जो मोग आनी मोयपाशीपण तांचे बरोबर हांव हांगासर रावन अनुभवलां त्या तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता. आनी सदांकाळ तांच्या मोण्यारीपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी उबी रावया आनी निमाणो आशिर्वाद घेवया. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार शेवटाचे गायन गावया. F23 वचूया पान 2 आनी 6. F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया. दुस्मानाक मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. बेकारीच मनांत चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया